असो रोजा स्पोर्ट्स क्लब आनी हांवें म्हगे एकेडमी आसलो पयलीं स्टील अजून आहा म्हाका 5 वर्सां जालीं आनी हांव सदां धाकटे भुरग्यांक म्हगे चड इंट्रस्ट फ्रॉम 6 years to 16 years म्हगे खूब म्हगे चेडो चेडू दुसऱ्या क्लबा खेळटाय आतां म्हगे चेडो अंडर शी इज ओन्ली 13 बट आतां अंडर 17 स्कुला बीन खेळटा स्टेट लेवला बीन खेळटा आनी म्हाका जाय म्हगे भुरगीं धाकटी भुरग्यां ती वच आनी शायन जालोली दुसरे व्हड व्हड क्लबा खेळलोली सो हांव म्हगे ओन इन्वेस्ट करून भुरग्यांक सपोर्ट करपाक सोदता आनी सर ह्या भुरग्यां पासत कितें करपा सोदता भुरग्यां पासत हांव तें जाती तो टोर्नामेंट खेळपाचें चड मॅचीस खेळटाय तितले तेंक बरें पडटलें आनी फ्युचरान ती खंयचे व्हडल्या क्लबा आनी म्हाका ती स्टेट लेवला सावन इंटरनॅशनल लेवला पावपा जाय आतां तुजी टीम खंय सद्या तुजें पोजिशन सद्या आतां आमी टॉप आहाय डिस्ट्रिक्ट लेवला आतां आमगे लास्ट मॅच हिंगा आनी लास्ट टायम आमी 5 गोल मारले आनी आतां सद्या फर्स्ट हाफ 4 गोलां लीड आहाय आनी म्हाका दिसता आमी फायनल जिखपाचो ट्राय करतले स्टेट लेवल सर ह्या भुरग्यांक दुसऱ्या भुरग्यांक फुटबॉल खेळ तांकां कितें सांगू मॅसेज कितें दुसऱ्या भुरग्यांकूय म्हाका जाय तेंगे मायंड बायन तांकां चड करून स्पोर्ट्सान इनवॉल्व केलेले नॉट ओन्ली इन फुटबॉल ते मोबायल बी दिवपाना म्हगे खूब भुरग्यांक मोबायल म्हणटा तेन्ना म्हाका घराक 2 टीव्ही म्हळ्यार हांव टीव्ही लावपा दिना तांकां ना म्हूण मोबायलूय लावपा दिना तेच भाशेन म्हाका दुसऱ्या पेरंट्सां जाय सगळ्या पेरंट्सान तांकां मोबायल म्हणटा ते दिना काय चड करून ओके स्टडी टायमान दिताय ते ओके पूण टायम धरय तांकां चड आउटडोर गेम एनकरेज करय भुरग्यांक सो ते फुटबॉलाक न्हू दुसरे स्पोर्ट्सान एक्टीव आहाय जाल्यार तितून घालय तांकां ओके सर ऑल द बेस्ट फॉर द फ्युचर या